पंचवटी म्हणल्यार एक मेजर डेव्हलपमेंट. हे जे ITI आसा हे आमच्या देशांतले टॉप ITI म्हणून डिक्लेअर जालें आनी हांव मंत्री आसतना आमी ते रिकन्स्ट्रक्ट करपाक केलें. स्कूल, कॉलेज, हायर सेकंडरी, ITI हे सगळें आमी रिडेव्हलप करपाक केलें. क्रिकेट आनी फुटबॉल आहा दोनूय उरतले अशें आमी चिंतिल्लें. ताजे मदीं सरकारान एक नवें चिंतलां की तांचे जे सिवरेज डिपार्टमेंट आहा थंय ते ITI शिफ्ट करतले आनी उरिल्लो आहा तो प्रोजेक्ट ते बांदता जाता. प्रॉब्लेम असो जाता की डिसेबिलिटीज एक्टाचे प्रमाणे जो रॅम्प करचो पडटा हो रॅम्प रस्त्यार येता आनी रस्त्यार येवन पार्किंगाक आनी एक्सेसिबिलिटीक लोकांक स्थानीक लोकांक त्रास जाता. हो स्थानीक लोकांक त्रास कसो आमी मिटिगेट करचो हें सोल्युशन काडपा खातीर आमी हांगा हें इन्स्पेक्शन केल्लें आहा. हे इन्स्पेक्शनाचो हेतू असो आहा की ज्यो एजन्सीज इनवॉल्ड आहा म्हळ्यार पयलीं रस्त्याचेर सिवरेजाची लीक आसा ताजे मागीर एक नला जो वयल्यान येता माम करता ताच्या घराचेर पर्यंत जॉन मिरांदाच्या घराच्यान एक जो नाला येता तो हांगा नाला धाकटो जाला असो लोकांची कंप्लेंट आहा. सो तो नाला बरो दवरप विड्थ तशीच दवरप आनी ताका एक्सेस दिवप. सेकंडली लास्ट प्लॉट जो आहा तो एक प्रायवेट ओनराचो आनंद कामारा म्हणटा ताका एक्सेस ना. आमी जर ताका एक्सेस दिलो जाल्यार तो फुडें हें बोर्डेश्वर देवस्थान जें आहा ताका थंय तो दिवंक शकता गिव एंड टेक. सो अशें करून एक मल्टी एजन्सी कोऑर्डिनेटेड अप्रोच म्युनिसिपालिटी, WRD, डिव्हिजन 6, GSIDC आनी सिवरेज डिपार्टमेंट हे पांचूय लोकांचे भितर आमी हें सोल्युशन काडूंक सोदतात.